अजून किती असं त्याच्या कमी अजून पैसे तुम्ही वेगळं किती होतं बोलतो ना त्रास जाता म्हणटा काय पोटान दुखता काय काय पोटात दुखतं ॲम्ब्युलन्स आहे होता ना तुम्ही किती पै जीवाक त्रास करून घेणार तुम्ही मला दिवसाला तुम्ही गेली नाही पाहिजे किती माहिती समजा ते बसणार आलं शुगर बी सगळे बरे आले सर्दी लावता पोटान दुखता वेगाने तुमका स्वच्छ पडटलें म्हणटा ती हां तुम्ही सांगा नाही म्हणजे कित्याक सांग बेश्टे रातचे मागीर त्रास जातलो न्ही आतां आयिल्ले आसतना ॲम्ब्युलन्स ती वचूंक जाय तेंच्यांनी मागणं मान्य जातं पण ॲटलिस्ट जीव तरी उडोवंक जाय न्ही वचा न्ही म्हणटा कितें करता ती चड रावूंक शकना
मेन प्रॉब्लेम त्याचा पोटात दुखता नाही का पोटात काय ना ना सारखे विचारावाचे नाही का कुठं विचारा तरी सांग म्हणजे आमकां दिसता की तू हेतून डॉक्टराकडे गेल्या बरें कित्याक फाल्यां सकाळीं जावपाक जायना सामकी 4 दीस जाले न्हू की तेंच्यांनी कांय खावंकूच ना आतां मग 25 दीस जाले पोशणाक आमी हेका बसलेली हांगा आंदोलनाक 25 दीस कंप्लीट जाले पण मागीर आमी सारकें पोशण केले 2 विकांचे आनी तेच्या उपरांत आतां 4 दिसांचे आमरण उपोशण जालें आमगेलें तेतूर काल आमकां पोलिसांनी हांगासर हें आशिल्लें क्रांतीनिना हांगच्यान आमकां व्हरोन पुलीस स्टेशनार उडयली थंय सामकी दिसभर आमी उबी रावन बीन आमकां थकलेली आशिल्ली तेन्ना ते सामकें कोणाच्यानच जायनाशिल्लें आनी अशे परिस्थितींत आमी एक रात आनी दुसरे दीस पर्यंत आमी थंय रावला पोलिशेन बसपाक सुद्दां आमकां हें नाशिल्लें एक स्कुलार बसून आमी हें काडला पोलीस स्टेशनार काडल्या हांगा येवन तरी कशें जालें कशें जावं तरी आड पडपाक तरी मेळटा अशें आमकां आमचे त्रास जाल्लेले आसा आनी ते बायलां जावन आमी आझाद मैदानाचेर रात दीस हांगा त्रास भोगता ते सरकाराक दिसना सगळ्यान पयलीं सरकार म्हणटा बायलांक आनी भुरग्यांचें पयलीं रक्षण म्हणटा आनी ही आतां बायल्यो न्हू आतां 4 दीस जाले आतां ते दीस रात आतां आमी उपाशी आसा तळमळपाक लागली आतां तेंचे पोटांत सुद्दां पेन येवपाक लागली इतली तांकां शरिराक त्रास जाता तरी सरकार आजून दोळे उगडिना म्हाका सांग इतलो त्रास सान समज सरकार दोळे उगडना जाल्यार उगडत केन्ना उडयतलो दोळे सरकार बायलांक अशें रस्त्यान न्हिदोवप हांव सरकारा कडेन अपील करता की आतां तरी तें लक्षांत घेवचें तेंच्या भुरग्या बाळांचे तरी प्रश्न लक्षांत घेवचे तेंची भुरगीं बाळां घरा कडेन पळय त्रासांत आमची पडलेलीं आसा आनी आयज आमी हांगा हे त्रासांत पडलेलीं आसा हे तरी हेजेर तरी विचार करपाक जाय न्ही सरकारान ते रावले एम्बुलन्स तांकां उठा वचा म्हणून सांग आतां आमी तांकां सांगला उठा आनी आमी तुमकां व्हरता म्हणून हॉस्पिटलान व्हरोया म्हणून पूण ती मानूंक तयार ना ती म्हणटा आतां इतली दीस सांगताली आपयता ना व्हरोया आयकत ना तुमी येयली उपरांत मातशें तांकां सांगलाली कशीच आयकना तो घरच्यान चालू आसय कशीच आयकना आडलोच ना दोगांय उठत ना दिव्यानी वचना तुमी तुमच्यानी जायना सिरियस काय आतां तुमची भुरगीं ल्हान आसा तुका कितें जाल्यार मागीर कोण पळयतलो सरकार तर आजून पर्यंत दोळेच उगडयना तांकां कोणाचें काय पडोनूच गेलें ना सरकाराक ह्या आतां बायलां अशीं तळमळटात जाल्यार हे पळोवन जर ती दोळे उडत जाल्यार उडत केन्ना उडत जाल्यार सरकाराचे दोळे आतां आनी आमच्या भुरग्यांकाय बी कोणाक कितें जायत न्ही जाल्यार सरकाराक हेजें उत्तर दिवचें पडटालें काय दिवची ना त्यांचो प्रॉब्लेम तो आता ते इतले हे जाल्ला की काय खावची विचारा म्हणटात म्हणजे आमी तांकां एक्चुली हांव सांगता तांकां की एक्चुली हाडून दिता म्हणून ORS किंवा वखदां कितें दे आर नॉट रेडी कारण आमचे पाशात सगळे पेड्यार झाले बायलांनी इतले दीस आंदोलन करप दिव्यानी ORS घे ORS अगो ते तरी घे कित्याक सांग तुम्ही सांगा तांकां प्रॉब्लेम सांगा मातशें एटलिस्ट ते तरी घेवंक जाय न्ही वखद म्हणून घे उपोशण म्हणना तुमच्या ORSान दिव्यानी तुमचें उपोशण म्हणपाना ORSान वखद म्हणून घेवपाचें तें आसा तुमचे कडेन जाल्यार मातशें एक पाकिट हाडपाक जाय म्हणजे घेता जाल्यार पळोवया भर त्रास जातलो एक तांकां सांगता आमी की बाबा येता सकाळच्यान पेन येता सोसून आमी ताका सांगता सकाळ साकून सांगताली या डॉक्टरा कडेन आपोवया एम्बुलन्स म्हणजे ते आयकपाकच रेडी ना
आता सामकीच जायना ताका हातीक धरून आमी टॉयलेटां व्हरतालीं इतली तुजी परिस्थिती जाल्ली आसा ताका अशें भितरल्यान सामकी पोटाक सामकी भरपूर पेन जाता संडासाचो वरतून पडून ताका मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी उपाशी बायल ती तेजे पयलीं 2 दीस आमी साखळी उपोशण केलें आनी आतां हे 4 दिसांक इतलें तें कडक उपोशण हें जालें उपोशण जालें कित्याक आतां ती शरिराक तेज्या सामकी ती थकावट येयल्या की ही पेन सोंसपाक जायना आनी मनीस म्हटलें कसलो रबराचो ताका आडम आसना ताका पेन जायना दुखना सरकार एक कित्याक समजून घेयना तो एक मनीसच न्हू सगळीं जाण मनशाची भावना समजपाक जाय जेन्ना मनशाक ही जर भावना समजना जाल्यार तूं मनीस म्हणून हेंच ना मनशाचें अस्तित्वच काय उरना आज बायकांचेर जर आमी अशें सरकार जर अन्याय करपाक लागलो कशें जातलें आनी आमी येयलीं कोणा खातीर आमच्या हक्का लागून सरकाराक न्याय मागपा लागून आमी हांगा येयला न्ही म्हणटकूच सरकार आतां केन्ना न्याय दिवपा लागून रावला आमकां तेच आमकां समजना आज सगळ्यांचे कशें हाल जाला ते पळोवया सगळ्यांचे आतां कितले दीस जाले प्रत्येकाची तेरेच तुमकां सांगतले आमकां एक तर रातभर न्हीद ना आमी 2-2 वरां रावतात आनी आमी जागरण करता जागरण आमीच करता आनी आमचें रक्षणय आमीच करता सद्या आनी आयज आमी दीस रात रावन आमची परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती मातशें मिक्स करून पिताल्या पळया मातशें ती उदकान मिक्स करा उदकान मिक्स करून पिताल्या उठून बसून घ्यायचे पण
न्ही वखद तें वखद उपोशण मोडना तुमचें एक घोट तरी मार तू पळय सरकाराक कोणाकच पडोवन वचोंक ना आमी त्रास काडटा पळय सगळे लास्ट तुजी जिवाचेर आसा शाण्या मातशें हें कर तूं तरी मार दिला तूं ताका मातशें हें कर चड वेळ रावपाक शकना शाळेमध्ये तुमच्या हॉस्पिटलान या न्ही मुगो हां मागीर तूं ORS घे ना मागीर हॉस्पिटलाचो वचपाक गेली ना जाल्यार कसं म्हूण जातलें डॉक्टर तुमी चला तेंच्यांनी पयलींच आमकां सांगताली ती हाडूच नाका म्हणून सांगताली आमी आतां तिका सामकें आमचें पळोवंक जायना आमचे हेजेचे त्रास म्हणून आमी कॉल केलो कोण तरी करता ती काय पोजिशनान ना कितें वचपाना ती जोर आसता का अशें टेम्परेचर पळय चॅक करा जोर आसता डॉक्टर तेका जोरूय आसा मातशें पयल्या बरें मुगो डॉक्टराक कितें जोर आसा जाल्यार हां तुगेलें कॉल तेका पुलीस स्टेशनार गेली पळय ते दिसा तेका आंग तेजें गरम जालें जोर येतालो आनी ताका लागून आतां ती पोटाक तेजी पेन स्टार्ट जाली ताका लागून ती चालू उरलें आनी आतां ताका तसो जोर आसा ते दीस तुमचे सेक्रेटरी येयल्लो न्हू वुमन चायल्डाचो तेंच्यांनी तुमकां सोमारा पर्यंत करता म्हणून सांगलें सो तुमी आयकना कित्याक तुमकां आयकूं ना न्ही आमी तांकां सांगलें न्ही की आमकां सोमारा पर्यंत तेणी सांगलें आमकां तुमी मुखां आनी चलात म्हणून आतां तुमी सोमारा करता म्हणून हेज्या पयलीं आमकां सीएमान आश्वासन दिल्लें न्ही आनी 1 म्हयनो आमचो गेलो आमी वाट पळयत रावले सीएमाक सांगलें आमकां करता म्हणून तेज्या उपरांत आमचें पोस्ट फील केलें म्हणून ताका लागून आमकां हें आतां मेळनार हांगा येवचें पडलें आमी आमचे स्वताची इच्छेन येवंक ना आमचेर अन्याय जाता तो पळोवपाकय बी शकना न्ही खंय तरी आमकां आमी इतले 1,500 लोकां लागून फायट दिवन आमी डिमांड पास करून घेतले आनी आयज आमचेर अन्याय जालो म्हणटकूच आयज आमकां आमच्या अन्याय विरुद्ध लढा करपा लागून हांगा येवचीच पडली न्ही ताका लागून आमी आतां मैदानाचेर येयल्ली आनी कर
कितलो आसा? जोर असं तेका आणि ऑलरेडी आता 2-4 दिसांचा जोर येता येता वयता चालू असं त्याचा जोर. करतात ती भरपूर वचपाकूय तयार ना, उठपाकूय तयार ना, कुठल्या गोंयेन म्हाका दिसता हे सरकारान पळोवपाचें बायलांचेर कशें आतां अन्याय जाला ते. तरी सुद्दां अजून ते दोळे उगडिना. म्हाका दिसता गोवा स्वतंत्र जावन पयलो सत्याग्रह आमचो आसतलो म्हाका दिसता. कित्याक आज 25 दिसाचें आंदोलन जालें. रात दिवस आमी आझाद मैदानार लयटा. अशें म्हणून 7 बायलां आनी दादल्याचो पळय एक सपोर्टर्स शिवाय आज आमी हें आंदोलन चालू दवरलें. अशें आंदोलन म्हाका दिसता हे गोंयांत आमच्या गोवा स्वतंत्र जावन पयलें आंदोलन आसतलें बायलांचें. तुमचे जे पोस्ट तुमी फील केले म्हणटा न्हू तुमकां हें करून तेन्ना तुमी डिपार्टमेंटा कडेन वचून विचारलेले? डिपार्टमेंटानूच आमचे पोस्ट फील केले न्ही. आमकां सीएमान सांगलें की तुमकां घेता म्हणून सांगलें. म्हणून आमी सुशेगाद आसली केन्नाय घेव म्हणून आमी सुशेगाद आसली. कित्याक आमकां आयज ना फाल्यां लेटर येतलें म्हणून. पयल्या थोडे दिसांनी ऑटोमॅटिकली आमच्या जाग्याचेर दुसरे वर्कर्स येयले. तेन्ना तुमी जाप विचारलेली तांकां? आमी तांकां परत विचारपाक मेळपाक सरां कडेन गेली, सीएम सरा कडेन. तेणी आमकां तेन्ना कितें सांगलें की आपूण फायल कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन धाडलेली, आजून आपल्या कडेन पावोंक ना म्हणून. आनी कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतल्या तो आमकां मेळपाक सोदिना. लास्ट आमी मुन्सिपाल्टीचे उद्घाटन फोंडा आशिल्ले पळय ते दीस आमी सकाळीं ताका वचून त्या इनॉग्रेशनाक गेली आनी थंय वचून ताका मेळ्ळी. जाल्यार ताका सांगलें सर आमी टर्मिनेशन जाल्लेली वर्करां तुमकां मेळपाक गेले, आमचो थोडोसो कितें पॉयंट्स आसा ते आयकून घ्या म्हणून. तर तो त्या टायमार आमकां तेणी कितें सांगलें की ह्या जाग्याचेर हें करप ना, उलोवप ना म्हणून. तुमकां उलोवपा लागून आपूण टायम दिता म्हणून. केन्ना टायम काय विचारलें सर आमकां खंयचो दीस तो तूं दी म्हणून सांगलो. जाल्यार ते दिसाय तेणी आमकां ते हें करून डेट दिवंक ना. मागीर थंयच्यान आमी डायरेक्ट न्हू तेच दीस आमी 26 तारखेक हांगा आझाद मैदानाचेर येयली दनपारां. आनी हांगा येवन थंयच्यान आमी आंदोलन आमचें हें चालू आसा. आनी आयज आमची बायलांची कशी परिस्थिती ती सरकारान पळोवपाची. कालूच आतां क्रांती दीन जालो. क्रांती दिसा खरो जर सरकार बायलांची जर चिंता आसत जाल्यार ते क्रांती दिसा आयज आमकां ऑर्डर तरी दिवपाक जाय. क्रांती दीस म्हटल्यार कितें फक्त सेलिब्रेट करून दाखोवपच जनतेक, फक्त भाशणां दिवप आनी फक्त लोकांकच दाखोवप की बाबा अशे तरेन आमी क्रांतिकारी आमचे जे जावन गेले तेंचे दीस अशे मनयता म्हणून. तर क्रांती म्हटल्यार कितें आयज आमी केली तें कितें? हें कितें आमी 26 दीस हांगा आझाद रात दीस हांगा आसा हेका कितें म्हणटा? ही क्रांती न्ही. आमी कोणाचो फोन केल्लो काय चोरून खाल्लेले? आमी कितेंच खायनासतना कितें करिनासतना आमचेर अन्याय जालो म्हणून आमकां सरकारा बद्दल आमी हांगासर कित्याक येयली तर आमकां न्याय मागपा लागून येयली. आनी आयज तें आमकां न्याय दिवपाचें सोडून आयज आमची परिस्थिती कितें सरकारान करून उडयली ती तुमीच पळया. आतां सगळे वर्करांचें सगळें हें पळया कितें जाल्लें, परिस्थिती कितें जाल्लेली आसा ती. जेन्ना आतां 25 दीस जाले आनी 5 दीस जाले ह्या हंगर स्ट्रायकाक. आतां इतके दीस तुमी उलयत आसा. आतां पयर राती तांकां हेचो वुमन चायल्डाचो हें मेळपाक गेलो सेक्रेटरी. तेन्ना तांकां कितें सांगलेलें की सोमार पर्यंत तुमच्यो आमी मागण्यो कंप्लीट करतले. तरी पूण तेंच्यांनी आयकोंक ना. प्लस तेंच्यांनी हेंय सांगलेलें की तुमी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स करपाचो बंद करा. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? 2 गोश्टी मेजर आसा हितून. एक तर सेक्रेटरीन सांगलें की सोमार पर्यंत रिवोक करता म्हणून, पुटअप करता म्हणून सांगलेलें. पुटअप करता म्हणून सांगलें. हेच्या पयलीं तांकां सांगिल्लें की तुमचे जातले 50-50 चान्सीस म्हणून सांगिल्लें. आनी हेंय सांगिल्लें की जातले की ना तें आपूण सांगूं शकना. जाल्यार सुद्दां 6 म्हयने तुमकां घेतले आनी मागीर काडून उडयतले अशेंय सांगिल्लें. कसो विश्वास दवरपाचो ह्या लोकांचेर? पयली गजाल म्हणजे ती आयकली ना असो प्रश्न न्ही. 25 दीस जाले सरकारान तेंचें कांय आयकलें ना. इतली ती हांगा बसल्या सरकारान कान दोळे सगळें बंद केल्या. आनी एक कोण तरी येता जेका ह्या लोकांक तो वळखना, खंयच्यान तरी भायल्यान आयला, फक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून तो कितें तरी तांकां सांगपाक आयलो. एक गजाल जी ताणें सांगली की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स म्हणटात पळय. हांवें एक प्रश्न विचारलो की डायरेक्टर जी आशिल्ली
ती कोण पे करता तिका? BJP पे करता काय सरकार पे करता? तिने काँग्रेसचो ठपको म्हणून घातलो, काँग्रेसीक काम केलें म्हणून तांकां काडलें म्हणून. म्हणजे एक डायरेक्टर सांगू शकता की काँग्रेसचें काम केलें म्हणून काडलें म्हणून. सो शी मे बी एम्प्लॉई ऑफ BJP. दुसरो आतां सेक्रेटरी तेच जर सांगता आसत की पॉलिटिकल इंटरफरन्स करनाका, जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हो सेक्रेटरी कदाचित ताका BJP पे करता आसतलें, गव्हर्मेंट पे करता अशें दिसना म्हाका. म्हाजो प्रश्न जर विचारलो की आय मे बी अ पॉलिटिकल पर्सन, हांव खंयच्या पार्टी कडेन जॉयन जाल्लो आसत, पण हांगा पॉलिटिकल पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून येना. हांगा हांव येता कारण हांव तेंचो एडवायझर. एक जबाबदारी हांवें तेंची घेतलेली. बिफोर जॉयनींग काँग्रेस पार्टी तेंची जबाबदारी घेतलेली हांवें, आनी तेंचे विशय जे आसा तडीस लावपाचें काम म्हाजें आसा. ती खंयची पॉलिटिकल पार्टी ती म्हाका लागना. दुसरें, हांवें आतां प्रॅक्टीस बंद करची पडली कारण BJP सरकार आसा. BJP सरकारान काँग्रेसवाल्यांनी प्रॅक्टीस करप ना अशें आसा काय कितें? सो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जर म्हणटा आसत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की सरकारान आनी भारतीय जनता पार्टीन हें पॉलिटिकल करचें न्ही. कारण हो विशय पॉलिटिकल न्ही. आमचे कडेन व्हिडिओ आसा तुमच्या बरोबर फुगडे घातलेले बायलांचो अंगणवाडीच्या थोड्या. तांचे कित्याक तुमी काय करूना? कारण ते तुमच्या आतांचे प्रेझेंट मंत्री जे आसा त्या मंत्र्यां बरोबर भोंवताले आनी फुगड्यो घालताले प्रचाराच्यो. तेय आमचे कडेन व्हिडिओ एविडन्सीस आसा. आमी दाखोवना कित्याक? आमकां अशा लोकांक फोंडान घालपाचें ना. पण कितें आसा, ती BJPचे हाका फुगडी घालताली तांकां कोण काडपाना. ह्या लोकांनी कोणेच पार्टेक लागून काम करूना, काँग्रेस पार्टेक लागून काम करूना. तर तांकां फक्त टार्गेट ह्या साठी केला की तांच्यांनी युनियन फॉर्म केलें. हे लिडर्स बेजिकली. ही जर नाशिल्ली जाल्यार युनियन फॉर्म जावचें नाशिल्लें. आनी युनियन फॉर्म जालें म्हणून 3 मागण्यो करच्यो पडल्यो, पास करच्यो पडल्यो. हे लोक कारणीभूत ते 3 मागण्यो पास जावपाक लागून. आनी तो रिवेंज की एक युनियन, एक स्ट्रॉंग युनियन येता ती युनियन मोडप. सरकाराचें कामूच हें आसा की युनियनां तोडप. मॉडल एम्प्लॉयर जो आसा, सुप्रीम कोर्टान सांगला मॉडल एम्प्लॉयर म्हटल्यार गव्हर्मेंट. इन केस ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट इज अ मॉडल एम्प्लॉयर. हेच मॉडल हे सरकार घालून दिवंक सोदता काय कितें? कारण आमी पळयलां की जशें सरकार वागता, युनियन तोडपाची कामां करता, तशेंच आतां प्रायवेट कंपनी करपाक लागल्या. प्रायवेट कंपनीनी कितलेशे युनियन आतां फोडपाचे मॅनेजमेंट ट्राय करता. सो हे मॉडल नवीन घालूंक सोदता काय कितें सरकार? म्हाजे सरकाराक आनी हे जे कोण सरकाराचे चमचे येतात पळय तांकां एकूच सांगणें आसा. हांव हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवना. तेंचो विशय जो आसा तेंचो विशय युनियन लिडर म्हणून, दुसरो युनियन एडवायझर म्हणून हांव हँडल करता. तुमी हितून राजकारण हाडटा जाल्यार आमकांय मागीर राजकारण हाडचें पडटलें. आनी जेन्ना खरोखर हांव राजकारण जेन्ना मदीं हाडटलो पळय तेन्ना हे चमच्यांचे भायर काडटलो आनी हे सरकाराचे हांव भायर काडटलो. आतां तुमी तेंची प्रकृती मातशी खालावल्ली आसा, तर तुमी तांकां ट्राय केल्ले सांगपाक की वचा म्हणून? सकाळच्यान खंय तांकां प्रॉब्लम्स सुरू आशिल्ले की दोगांय तळमळटालीं खंय. तांच्यांनी अशेंच एम्बुलन्स आपोवपाक दिवना. शेवटी हांव येतकीर तांकां फोर्स करून एम्बुलन्स आपयल्या. बट आतां तेंच्यांनी अशें ठरयल्लें की वचपाच ना. तुमी लायव्ह पळयल्लें आसा की ती कशीच रेडी ना, हालपाक रेडी ना, ORS पिवपाक रेडी ना. म्हणजे तांकां इतलें समजलें की तें वखद उपोशण मोडचें ना तुमचें म्हणून. उपोशण मोडत ह्या भंयान ती ORS सुद्दां पिल्ली ना. सो सरकारान दखल घेवंक जाय ह्या सगळ्या गोश्टींची की हें कितलें सिरियस मॅटर आसा तें. लोक खूब उलयले, डायरेक्टर खंय पसरयता सगळ्या कडेन की खावन पिवन उपोशणां करता म्हणून. खावन पिवन जर उपोशण केल्लें आशिल्लें जाल्यार ही परिस्थिती आसची नाशिल्ली. आनी तांची तोंडां पळयात तुमी. तांची तोंडां पळयतकीर तुमकां कळटली तांची परिस्थिती कितें आसा ती. फक्त ती न्हिदली ना अजून पर्यंत. म्हाका दिसता सरकार हें वाट पळयता की सगळीं नाड पडटा काय म्हणून, मागीरूच कितें काम करतली.